ॲक्च्युली कोविडा टायमाक जायतो प्रॉब्लेम जाल्लो, पण भुरग्यांनी आपली भरपूर मेहनत घेवन आणि भरपूर मेहनत घेतली तेंच्यांनी आणि स्टडी केली आणि सध्या आता म्हणल्यार मातशें फ्री जाल्यामुळे ते बरे मातशे एक्सायट आणि आपले हे एग्जाम दिवपाक प्रिपेर झालेले आहा. सो ऑनलायन ऑल्सो वॉज ओके, बट चडशें आमकां खूब हेल्प जाला बिकॉज ऑफ ऑफलायनान आमकां म्हणल्यार इंटरेक्शन वाडला टिचरींग कडल्यान. बिकॉज ऑफ दॅट वी कूड सॉल्व आवर डाउट्स एंड ऑल्सो टेल आस्क सम क्वेश्चन्स एंड ऑल्सो सॉल्व देम. आणि सो म्हणल्यार ऑनलायन वॉज गुड, बट वी ऑल प्रिफर्ड ऑफलायन वॉज बेटर वे टू कम्युनिकेट वीथ टिचर्स एंड सॉल्व आवर डाउट्स. आयज म्हणल्यार आमची एग्जाम आसा म्हणून मातशें नर्वसनेस आसा आणि एग्जाम बरी येतली अशें दिसता म्हाका. प्रिपेर्ड आसा तुमी सगळे? हय प्रिपेर करून आयिल्लो आसा हांव आनी बरी वतली एग्जाम, पेपर बरो आयल्यार. हय, पूण म्हाका एक सांग, कितल्यांक तुमची क्लास चालू जाता? एग्जाम केन्ना चालू जाता? आमची एग्जाम न्ही 11 मेरेन चालू जातली आनी 12:30 सोंपतली. आनी कितले दीस आसतली बोर्ड एग्जाम ती फ्रॉम वेन टू वेन? आतां ही आयज 5 एप्रिलाक स्टार्ट जाता आनी 16 एप्रिलाक काबार जाता. ओके, सो हांगा तूं आतां आयज तुजी फर्स्ट एग्जाम, तुका पेरंट्स बी तुका पावोवपाक आयिल्ले, तांच्यानी तुका कितें मेसेज बी दिल्या जावं तुका आनी कितें सांगूंक सोदता? पेरंट्स बी आयलेले, पावोवपाक आयलेले, ऑल द बेस्ट, पांय पडटा बी म्हणलें हांवें. आनी हय पेपर बरो वता अशें दिसता. बरें, थँक्यू.